प्रत्येक पार्टी आपलो एक मिड टर्म जाल्या उपरांत रिवायव करीत आसता. परफॉर्मन्स सरकाराचो कसो आसा, म्हणजे सरकारांतल्या सगळ्या मंत्र्यांचो कसो परफॉर्मन्स आसा आनी ताज्या आधारितेरूच म्हणजे फुडलें गणीत ठरयता. आनी मिड टर्माचेर करप तें योग्य आसता, कारण फुडें परत इलेक्शनाक वचपाचें आसता आनी प्रत्येक मुख्यमंत्र्याक आनी पार्टीक दिसता आपलें सरकार परत रिपीट जावपाक जाय. आनी तें जावपाक जाय आसत जाल्यार काही निर्णय हे जे आसा पळय ते घेवचे पडटा. म्हणजे काँग्रेसीच्या काळात कशे मंत्री आसले आनी ते कितें करताले पळय, आमी कशी लूट मारताले. आमी बीजेपी विथ ए डिफरन्स म्हणटात आनी तुमी ऑफकोर्स आसा. तूं म्हणून म्हटलें न्ही 2007 ते 12 हो पिरियड कंपेर करचो आतांच्या सरकारा कडेन आमच्या. तशें जर पळयत जाल्यार वी आर व्हेरी मच डिफरन्स. खरें म्हणजे CM हेल्पलायन ओपनली सुरू करपी परत हांव मुख्यमंत्री. हांव परत सांगता, म्हणजे हांव पब्लिकाक फेस करपाक आनी पब्लिकाचे कितेंय प्रश्न असले जाल्यार डायरेक्ट घेवपाक तयार आसता. म्हाका जर लिपोन रावपाचो आसलो जाल्यार हांव पब्लिकान वयचो नासलो. हांव CM हेल्पलायन सुरू करचो नाशिल्लो. काम जायना न्ही तुजें, तूं कंप्लेन कर, म्हाज्या CM हेल्पलायनीचेर कर. पयलीं पब्लीक ग्रिव्हन्स लोकांक म्हूण खबर नाशिल्लो. आतां हांवें आयज रिव्ह्यू घेतला, 400 लोकांनी कंप्लेन केल्यो CM हेल्पलायनीचेर. जवळपास 290 लोकांक म्हणजे टायम दिवन ताका परत सांगला की तुजो प्रश्न तो ह्या दिसा सुट्टलो. म्हणजे आमी तांकां विदीन 48 hours म्हटलां की प्रश्न सुटपा खातीर मॅक्स टू मॅक्स 72 hours. बट भितरल्या 290 लोकांक 400 भितरल्या परत रिस्पॉन्सूय दिला आनी तेजे केन्ना सुट्टलो तितकेंय सांगलां. पयशांक लागून म्हाजी एकूय स्कीम हाडना कळपा खातीर म्हणून सांगता हांव. पॅलेटिव्ह कॅर सेंटर्स एका मदत करप. काल हांवें दर म्हयन्याक 2.5 लाख दिवपाचें म्हजें बजेटरी प्रॉमीस फुलफील केलें. आनी हांव सांगून करता, बजेटांतली म्हजी प्रत्येक योजना फुडलें बजेट मांडच्या पयलीं इट इज 99% पूर्ण जातली. हांव आयजूय सांगता, कारण पयशा खातीर हाडपाचो प्रश्नच येना. कारण लाडली लक्ष्मी जर अडकळ्या जाल्यार इज अ प्रोसिजरल फॉल्ट. हांवें तांकां जर 2-3 फावटी आफोवन सांगलां की स्पीडअप म्हणून, की तांच्यांनी स्पीडअप करप. आमी म्हटलां की नाव द प्रायोरिटी जर फक्त मॅरेज आहा ताका प्रायोरिटी दिवपाची. जेचो कोणाचो एप्लिकेशन्स येता स्क्रुटनायज करा, डॉक्युमेंट ना ताका परत सांगा. इट इज एन प्रोसिजरल लॅप्स. म्हणजे दिता आसतना डॉक्युमेंट सारके दिना, हेंचें व्हेरिफिकेशन करपाक ही परत 6 म्हयन्याक येता, परत ताका तो डॉक्युमेंट हाडून दी म्हणून सांगता. हे थोडेशे लॅप्सीस आसा. म्हणून हांवें सांगलें, कित्याक सांगता, फायनान्साच्या बाबतींत हांव खंयसरूच कमी पडूंक ना. आज म्हाका म्हणजे जवळपास 4 म्हयने सोंपले बजेट जावन लोन घेवचें पडूंक ना.